गोयच्या सगळ्या मुस्लिमांच्या वतीन गोयच्या मुखेलमंत्र्यान देशाच्या प्रधानमंत्र्याकडेन तांची मागणी पावोवपाची म्हण गोवा मुस्लिम फोरमाचो अध्यक्ष इफ्ती शेख हांणी मागणी केल्या। गाय हिंदू समाजाची श्रद्धा आसा, तिका राष्ट्रीय जनावर म्हण दर्जो दिवचो अशी तांणी मागणी केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हांव गोवा मुस्लिम फोरमाचो प्रेसिडेंट। सगळ्या मुस्लिमाचे तर्फेन एक डिमांड करता गोंयचे सीएमा कडेन की त्यांनी हो आमचो डिमांड जो आसा देशाच्या प्रधानमंत्री कडेन पावोवपाचें की गाय जी आसा गाय हे हिंदू समाजाची हिंदू भाव भयणीची तांची श्रद्धा आसा आनी गाय हिका नॅशनल एनिमल म्हणून डिक्लेअर करचें। गाय आनी ताची जी ब्रीड आसा ती आयडेंटिफाय करून नॅशनल एनिमल म्हणून डिक्लेअर करचें ही आमची गोंयचे सगळे मुसलमानांची मागणी आसा। कारण आमी गोंयान सगळे जाण शांतीपूर्ण रावूंक सोदतात। फाल्यां कोणी जर येवन गायचे निमित्तान मासाच्या निमित्तान हिंदू क्रिस्तांव आनी मुसलमानां मदीं लफडे जाल्ले अशांती जाल्ली आमकां नाका। ताका लागून आमी गोंयचे मुसलमान डिमांड करतात की गाय काव हिका जी आसा ते नॅशनल एनिमल म्हणून डिक्लेअर करचे। येता ते पार्लमेंट सेशन दिल्लीन हे डिक्लेअर करचे आनी हो संदेश जो आसा आमच्या गोंयचे मुख्यमंत्रीन प्रधानमंत्रीक पावोवचे आनी गोंयच्या मुसलमानाचो डिमांड आसा म्हणून सांगचे।